तुमक परीक्षा काही मो चंदकोन वाजून घेयती येऊचवार हांव काणी सांगता कसले कशे अवसर करतासती सुरवेर वाजून घेयती होळे मा काल सगळो दीस वाजूंक घेतली ती काल आयली तुवें आमी ना नवे आता इतलो वेळ वाजूंक घेत आशिल्ली ती वग्गी एक काणी सांग होळे मा होळे मा वाजून अजून कर लागून गेले आता थोडे वेळ सार काणी सांग पुरो प्लीज होळे मा हा दायत काणी सांगता नतला तुम्ही मग सोडतात वे आता एक सान काणी सांगता इथे काणी सांदलरी अर्थ भारी लायकस एक गावांतू एक बीदी बदी सूण असतके ते सूणे केदनाय करगत असतके मक कोणी प्रीती करनाती मक धावंडयतती मक जन प्रतुच्ची दान पळयतती तेंची हाव कोणाले घरांत आसिल जाल्यारी मक कितले मोग करतसिलीं ती वेळवेळेरी खाण मेळतसिले ते चेडवा लोट्टनी खेळयत आसिले मक सगळे मोगान पळयतसिलीं ती कितली की जन सुणेक वाकिंग अपरा व्हरतती मक मात्र कसने ना ये देवा तू मग कसले कशी सृष्टी केले म्हणून देवाक निमगी त्याची करगतच तसील खै कशी असताना ते गावात एक सर्कस कंपनी येईल के सर्कस कंपनीची सुरवेरी पाम्पलेटनी वंटितात नवे तशीची ते रस्तेरी आवसनी पूत वत्तसिलीं के तांकां त्यांनी पाम्पलेट दिलके तेतना पूत औसुक निमगिलके अम्मा हे कसन पाम्पलेट हंग मस्त प्राणी चित्तरस्मु कसन हे म्हणतके तकम्मा हे सर्कस कंपनीचेले पाम्पलेट पुता आमगेल गावाक एक सर्कस कंपनी आयला थंय मस्त पुरा प्राणी असतती ते प्राणी त्यांनी खेळयतती प्राणी मंकड पुरा वैर पुरा उडचे पुरा असता भारी छंद असत रे देवा आम्ही अन्नाक सांगून हाव तू आनो अज्जा ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಸ್ ಅವಚ್ಚ आम्ही सर्कस पळेनशी मस्त टाइम जाल्ले म्हणतके हे ऐकून सुणेक भारी आसततके हो सर्कस कंपनीन प्राणीक इतले पुरा प्रीती सत्कार मेळतवे हांवें कशी पुणी कोरनो ते सर्कस कंपनी वचून ते कंपनी सेरून घेवका तेन्ना म्हाका इथे गम्मत जाता म्हणून आलोचन करतके अशी तशी कोरनो सर्कस कंपनी खंय आस म्हूण सोदून तें कोतके हे सुणे कोणी नतील पळून होगोर भितरिकून पडत खंय मस्त प्राणी असती यद्रा आशिले वाघ पळून तकांक पुरा थरथरा नडगूचे सुरदत खंय ते पळून वाघूची हगला गुल्लेत के काय भिवू नका हांव तुका कसने करना फळ आम्ही हंग बंधनान तसती तू भायर आस आनी कसले तू भित्ता म्हणतके हे ऐकून सुनेची के धैर्य येतके नमस्कार वनराया म्हणून प्रीतीन सांगतके तका ते वागू हस्तके वनरायवे वनराय पुरा रन्नंत मारया हंग हाव एक बंदिदलेल प्राणी हंग कोणेची चढना कोणे उणीना सकडनी काम करका म्हण बेजार सांगतके तेदना सुणे कसले तुम्ही पुरा बेजार असती कोणे खुशार नात मो हंग तुमक चंदकोन पळोवंक येतात नवे रोडार पुरा तुमगेले गुणगान बा तुम्ही पळयले हंग इतले बेजार असत मो म्हणून आश्चर्य निमगितके तेदना करडी म्हणतके हयो आमगेल सुख आमगेल शत्रुक नाका आम्ही रन्नांतू आराम दावन भोवन कोर नासिलीं ती ते खंयचे घडेरी हांचे दोळे पडलीं की कसांकी आमकां तांडून हंगाणू नित्य नरक दर्शन करता आसती तितले भितरी मंकड येवन ताजे हात पाय बाल पुरा दाखयत खंय पुरा कडेन तू लसील घुरतस्तके ते पळोवन सुणी निमगितके कसून जाल्ले मंगण्णा कसून ह्या नमने लासून गेला तुगेला अंग म्हणून ताका मंकड म्हणतके हे एक खेळ सांगा एक कसं ते रिंगाक उज्ज असता फुल्ल रिंग उज्ज ते उज्जे भितर आमी धांवन चकड वचका ते वतना चिकेच मुगेल बाल लागले लागून लासून गेले म्हाका त्या नमने दुखी जाल्ले जन पुरा मुगेल अवस्था पळोवन जोर चप्पल मान हासलीं ती हें पळोवन आमगेल यजमानाक भारी खुशी जाले आनी उपास ते उज्जे रिंगा भितर उठून तेकड वच म्हणलो हांव दोळे सन्नेन तूं म्हाका कुडवाना दायना बाल पुरा लासून गेला मो म्हणलें वत्त की ना म्हूण सांगून म्हाका हगूर मारलो जना कळचे नज म्हूण सांगून कसे कसे की तोंड पुरा विकार करून हास्यना म्हूण करून हगूर बागून लसील सिगरेट पुरा मुगेल अंगार दवरलो ते दुखीन हांव वापस उज्जे भितर उडका जाल्ले अशीच आमगेल जीवन हंगा प्रती दिवस उज्जंत उज्जंत मात्र पेस्का तिरी कसन कसन तंगल केळ
गावात सैडांत वचून राब मंकड मातीगून पडला नव्हे त्याच्या वस्त कसम पळले म्हणून त्या संगील म्हणकेची सुणे सैडांत राबून पळत खे ते यजमान एत्त कै माती घुन पळेल मंकड़ा वैरी एक राशि उद्धार कैत खे तेतना मंकड़ दौड़ सोल्ಲು कुडले कसंतु अशिपुर नाटक करतवे आजी वापस उज्जे बिते तू उडका उड्डनिदೆಲ್ಲ पळे आंग लसून गेल्यार हांव जबाबदारी ना म्हूण जोरांत उलयत खे त्या पळोवन सुणेक भारी बेजार जात खे ते यजमान तेकड गेल कुडले ते सुण वापस येत खे त्या पळोवन वाघ म्हणत खे मारया तू हंग रब्बू नका दय कोण भायर वस तू आमगेला गुल्लोचे हे यजमानन खैदव पळेल म्हणरी हो हे सुणी भारी चुरकस हाका आमगेल कंपनीक सेरसून घेवया म्हणून भितर तांडून घेता एक पंत तू भितर येईल म्हणरी आणि भायर वचक साध्य ना जीवन पूर्ती हिंची नरक अनुभवसू का दय कोण एकड घून पळेनशी धावून वस म्हणतकले ही ऐकल सुणे भिवून घून पळेनशी धावून 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 एक रुक्कामळा बैसून आलोचन करत खे अय्यो देवा ते प्राणीक कितले कष्ट अस हांव कितले सुखार अस बस स्टँड सैडांनी गेल्यारी जन पुरा म्हाका ब्रेडकी बन्नकी कसने पुणी दिता ती आनी हांव हंगा घराला काही पुणी भोंवता आसल्यारी जळकी गिळकी सिंदिल्यारी ताजे हाड पुरा म्हाका आपोवन घेवन दिता ती म्हाका पिवचे उद्दां मेळटा भोंवचे जाग आस पावस वात आयल्यारी ते बस स्टँडा कडेन की ना कोणाले जगलीर की हांव न्हिदोन राती फल्ली करी येता जाल्यार ते प्राणीक पाप कसने मेळना त्यांनी दिल्लेल तेदना खाऊ का ना म्हळ्यार बस का उपास असल्यारी निमगी चलना ती अय्यो देवा कष्ट म्हणजे प्रपंचार सगळ्यांकय आस आम्ही आमगेले कष्ट म्हण लेखून करगता ती ना ना अनिवेर हाव अशी खंयचे करगना हाव आनी कुशेर असता देवान म्हाका कसन दिला पळय त्या पूर्ती हाव सुख अनुभवसून कुशेर असता म्हणून गट्टी निर्धार करून सुखार असता खंय काणी भारी लायक आसिल ಹೊಳೆಮ್ಮ म्हाका मनाक भारी समाधान जालें म्हाका काल दुखून हे परीक्ष कसले आयल की आमकां परीक्ष म्हळ्यार एक नमने व्हड कश्ट मू देव कसले कबासल कश्ट दिता म्हूण लेखतसिले आतां तुगेल काणी आयकतरी आमगेल कश्ट कसने नाही म्हूण दिसलें म्हाका होई होई जीवनांत कष्ट म्हणलेतल्यार कष्ट कष्ट नाही म्हणलेतल्यार कष्ट नाही हे काणी भारी लायक आसिल ಹೊಳೆಮ್ಮ थँक यू आमगेल चरडू अंप्रे हे काणी भारी इष्ट दलके तुमका कशी दिसले म्हणून दयकोन कमेंट्सान तिलसी येती तशींची आत्ताची तुमगेले एक चंद बॉट उकळणं लाईक घालाती तशीची तुमगेल फॅमिली फ्रेंड्साक पर शेअर करणं तांकाय आमगेल प्रपंच कापून हाडाती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओंत मेळटती धन्यवाद.